आख्खे बार्देजाचे आयज प्रॉब्लम जाल्ले आहा जे थिवी आमचे मेन स्टेशन आहा ते ओवरलोड जाल्ले सो एंटायर बार्देजान इतली वर्सां पावर डिपार्टमेंटान हॅड मेड अ नेल्सन सायज म्हणजे पळयत नासले ते बट अपग्रेडेशन फॉर एंटायर बार्देज इज अ न्यू सबस्टेशन इन सालिगांव. टेंडर वॉज फ्लोटेड फॉर 180 crores. सो ते आयज बंद दवरला कित्याक सिंगल टेंडर आहलो. ऑल हॉटेल्स आर स्टार्टिंग जनरेटर 8 hours a day. So the air is actually polluted in this coastal belt. Electricity problem of Bardez has to be solved. त्या खातीर आत्तां आमी मिटींग चीफ मिनिस्टरा कडेन करून येयल्ले आहा. We are come from chief minister over here. Goa is having so much of surplus power, but distribution of power जायना. Same problem is water. उदकाकूय सेम प्रॉब्लेम. हे जे इंजिनियर्स काम करता ते सारके फीडबॅक दिना गव्हर्मेंटाक की बाबा आमकां अपग्रेडेशन करपाक जाय. ते आतां टॅक्नॉलॉजी घेवन बसल्या वो ते पायपलायन घेवन बसल्या 1980ची 1970 हांव जाल्लो तेन्ना. आतां हे मिनिस्टर आत्तां जाल्या तांकां ब्लेम करून कितें करुया. सो हे प्रॉब्लम आहा लायटीचे उदकाचे मोठे प्रॉब्लम आहा गोंयान. हे सॉल्व करपाची गरज आहा. प्रॉब्लम ऑफ मनी. NABARD is ready to give loans for this type of projects because they know money is coming from the people. So within 5,000 लँडा भितर आमी तो कलांगूट सबस्टेशन आमी उबें करता आनी तेजो खातीर जे एंटनी आनी आमचे प्रिस बाबान सांगलेले की एनओसी दिता ऑन दे आर एश्युरन्स आय हॅड गॉन अहेड ऑफ द टेंडर आनी एक सायडीन आमी 29 ओपन करून कलांगूट जो इतलो वर्साचो प्रॉब्लम जातालो त्या बेल्टाक आमी न्यू ट्रान्सफॉर्मर सबस्टेशन घालता ऑफ 33/11. विथ दॅट देर वील बी लॉट ऑफ डिफरन्स. गोयच्या CZMP प्लानाचेर NGTत खंय सुनावणी 27 नोव्हेंबराक दवरल्या. आता ती केस आता 27 तारखेर दवरलेली आसा आनी 27 तारखेर आमी मागल्या आनी टायम. 27 तारखेर कॅबिनेट आसा तितूंत हांव सगळे आमचे कॅबिनेट कल्लेग आनी सीएमा कडेन विचारतले की कोणें जे आमचे दिल्या वेदर वी कॅन डू पार्शल आमी करूं शकता जाल्यार वयर मागीर हांव विचारतलो. बट एटलिस्ट कॅबिनेटा कडेन एक अनऑफिशियल नोट घेता आनी सीएसा कडेन डायरेक्शन दिता की कोणें दिला कोणाक न्हिदपाचें आसा तें न्हिदोवंक आनी बोर्ड म्हणटा मारूं. कोणें दिला तेंचे एटलिस्ट फायनल करपाचो प्रयत्न आमी करपाक ट्राय करता. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी.